नमस्कार. आम्ही आज सध्या अलंकाराकडे त्यांचा हाऊस पटवता ही बिल्डींग आसा ती सारकी धोकादायक जाल्ली आसा. कितें वर्सां जाली ती अशीच आहा. आनी आयज जे म्हापसा म्युनिसिपालिटी आहा तांकां जाय येल्ली आसा. तांच्यांनी हांगाची जी प्रिमायसीस आहा तांच्या हावसाची ती सील केल्ली आसा आनी ही सील करपाचें काम चालू आसा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. आनी हांगाच आमकां एक हांगाचो रेजिडंट मेळ्ळो. त्याने आमकां सांगिल्लें आसा की जे इन्व्हेंटरी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जे स्पेशली कॅथलीक लोकांचे हांगाचो जो फर्स्ट फ्लोर आहा थंय जे डॉक्युमेंट आसात ते अजुनूय काडूंक ना. तरी पूण ह्या म्युनिसिपालिटीन ही कारवाई स्टार्ट केल्ली आसा. ह्या हेजेर ताणें खंत हे केल्ली आसा. हांव एक तुमकां कितें सांगपा पळयता पळय विथ रेफरन्स टू दीस बिल्डींग, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ह्या बिल्डिंगेक सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर बर्थ, मॅरेज, डेथ रिकॉर्ड एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स स्पेशली ऑफ कॅथलिक्स which is cultural data of Goa is still lying in this building and it is completely scattered all around. Somebody has to take initiative and see that these documents are retrieved and sent back to the sub-register or to the archaeological department. That is only what I want to tell. Thank you very much. सो त्यांचे आता म्हणणं आहे की भितर सगळे डॉक्युमेंट्स बीन तशें आहा आनी तरी आसतना तुमी ते हे करता बंद करता म्हणून तुमी कितें म्हणटा हेजेर सर? तशें कितें आसा डॉक्युमेंट्स बी आमी तांकां वेकेट करपाक दिला न्हू. वेकेट जाले म्युनिसिपालिटीचे आसा पळय ते डॉक्युमेंट्स आसा म्हणटा तो ते खरें आसा भितून. तुमी आतां सर कितें बंद करता? सो भितून तुमी पळयला बीन वचून खाली आसा काय ना ते पडना सद्या. आमी आतां काम हे स्टार्ट करच्या पयलीं अजून पळोवन ना ते जाले तो वेगळो प्रश्न. आतांच तो कोणी एक भायर दिल्या की तो म्हणटा हांगा सगळे बर्थ अथवा बाकीचे ते सगळे डॉक्युमेंट्स आसा हांगा ते कांय खबर ना तुमकां. तुमी काय लक्ष बी मारूंक ना. आमी नोटीस काडल्या न्ही ऑलरेडी वेकेट करपाक. सो त्या बेजीचेर आमी आतां ते सेलिंग करता. वेकेट करपाक काडला कोण रेजिडंट रावता तांकां न्ही डॉक्युमेंट्साचे कशें कितें ते पोर्तुगीज टायमा वयले आसा म्हणटा ते खबर ना. हां ओके.